आयज गोंयान गव्हर्मेंटान 108 GVK EMR 38 एम्बुलन्सीचो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा आणि आज अख्ख्या गोंयान डेली पळोवपाक गेल्यार 10 ते 12 एम्बुलन्सीस चलता आणि तेंच्या कडेन EMT एमर्जन्सी मेडिकल टेक्निशियन स्टाफ हो सामको शॉर्टेज आसा आणि ते आमच्या लेडीज स्टाफाक आणि बाकीच्या स्टाफाक हॅरेसमेंट करता 24 hours ड्युटी करपाची. तेंच्यांनी 15 दीस पयलीं लीव एप्लिकेशन दिलें जाल्यार तांकां लीव दिना आणि फाल्यां लीव जाय म्हटल्यार आदले दीस तांकां मॅसेज घालता आणि सांगता तुमकां लीव मेळची ना. अशा तरेन हॅरेसमेंट करता. सूरज नायक, सिद्धांत आणि वसीम बेग ह्या तिगांच्या अगेन्स्ट आमी आज पुलीस कंप्लेंट करतले की ते मेंटली टॉर्चर करता आमच्या स्टाफाक. गव्हर्मेंटान जो तांकां 38 एम्बुलन्सी चलोवपाचो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा ते फक्त 12 एम्बुलन्सीनी सगळी सर्वीस कॅप्चर करपाची ट्राय करता आणि बाकीचो गव्हर्मेंटाचो फंड बेश्टो फुकट खाता आणि गव्हर्मेंट खंयच्या हेजेर तांकां 38 एम्बुलन्सीचो फंड दिता हेका ना. हांवें हेज्या पयलीं तेंच्या अगेन्स्ट भरपूर DHSन कंप्लेनी घातलेली आसा की एम्बुलन्सीस चलना, आमची लोके ड्युटी रूम्स दिता ते हैदराबादच्यान आंध्र प्रदेशान स्टाफ हाडून तांकां इलिगली इकोमेंडेशन दिता. हेजेर सरकार कांयच कारवाई करपाक पळयना. म्हाका दिसता की सरकारान तेंचेर कारवाई करचो आनी हेंचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो बेगिनांतल्या बेगीन कॅन्सल करचो. आयज हांगा दिसता तुमकां की कितल्योश्योच एम्बुलन्सी बंद आहा. आयज अख्ख्या गोंयान आयच्या दिसाची परिस्थिती म्हटल्यार फक्त 9 एम्बुलन्सी चालू आहा आयज तेंच्यो, बाकी सगळ्यो एम्बुलन्सी बंद आसा. आमच्या एक स्टाफाचें लग्न आसलें त्या खातीर 15 दीस पयलीं तांकां लीव एप्लिकेशन दिल्लें आणि 7 तारखेक तो मॅसेज घालता आणि सांगता 8 तारखेची तुजी लीव मेळची ना म्हणून. तेजे स्वताचें लग्न आशिल्लें? हय, स्टाफाचे तेका स्वताक न्हू, म्हणजे तेजे फ्रेंड सर्कल आसले पळय स्टाफ तांकां सांगता तो. कंटिन्यू करतले म्हणजे पयलीं आमी पुलीस कंप्लेंट करतले आक्षे वचोन तिगांच्या अगेन्स्ट. मागीर तीच कंप्लेंट आमी DHSक दितले आणि तेंचे आमी टर्मिनेशन मागतले. ते लायकीचेच ना की हे GVKन सर्वीस करपाचे. At a time they want 5 to 6 people they ask for leave, and the reason is wedding of one of their friends. So we can't provide at a time 6 people leave. Okay, so we tell them to adjust. At least 3-4 people can go for the wedding. Pahile this because they have taken leave, we have not sanctioned the leave, and still they are taking leave. Then next day we call for inquiry. It's not that the पहिल्याच आम्ही त्याला inquiry साठी आपल्याला. It's not like that. We have something around 20 on road. 20, yeah. We are saying just you adjust the duties. See, my friend's wedding is there. So at a time I can't send all the office to this wedding. So some people has to stay. But last moment decision घेऊ म्हणजे राव. No, it is not last. पहिला सांगलेलं असतं. मॅसेज पहिला आता आहे. तुम्ही रात्री 11:30 काढला. किती मग? Come on duty म्हणून. Tomorrow inquiry. हा ते that because daytime they have not come for duty. चालू ना? No. So that's why night time we have sent SMS saying that come for inquiry. ना फाल्यां कितें जातलें सांग. आयज म्हाका मूड ना, आयज ड्युटी येवपाना. नेक्स्ट डे मूड आहा, आयज कम फॉर ड्युटी. दॅट थिंग वील हॅपन.